नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. सध्याच्या संवसारीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर इंधन बचत आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हत्वाची पावलां उखल्ल्या. देशवासियांक आवाहन करतनाच प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यांतल्यान वाहनांचो आंकडो उणो करपाचेर निर्देश दिल्या. हैदराबाद, गुजरात आणि आसाम भोंवडे उपरांत हे निर्णयाचेर अंमलबजावणी जाल्या. एसपीजी प्रोटोकॉल प्रमाण गरज ती सुरक्षा कायम दवरून हेर वाहनांच्या आंकड्यान उणाव केला. नव्या वाहनांची खरेदी टाळून त्या जाग्यार इलेक्ट्रीक वाहनांचो आस्पाव करपाचेर भर दिला. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी लेगीत आपल्या वाहन ताफ्यान उणाव करपाचो निर्णय घेतला. हेर राष्ट्रीय फुडारी आणि कांय राज्यांचे मुखेलमंत्री हांणी लेगीत वाहनांचो वापर उणो करपाचो निर्णय घेतला. अस्तंत आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीक उपरांत संवसारभरांत इंधनाचो उणाव निर्माण जाला. भारताकडेन पुरेशें इंधन आणि एलपीजी सांठो आसा अशें स्पश्ट मत केंद्रीय पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू खात्याचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायला. सीएआयच्या एके कार्यावळींत उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंधन बचतीचें केल्लें आवाहन म्हळ्यार भविश्याच्या नदरेन दाखयल्ली सावधानता अशें म्हळां. So we have been looking traditionally, and maybe that's something we need to correct. We've been looking at holding. In other words, we have what, 24 refineries? If the refineries are full and pipelines are bringing the crude in, I've got many ports. The ports have floating cargoes. Plus, I have these caverns and underground this thing. Yes, I think the time has come now. Earlier, in answering Parliament questions, not in the question, but in the supplementaries, I explained that we have something like 76 days of holding, which is not bad, which is not compared to China, because China does other things strategically. They have the capacity, because they've been in the game longer, that they've been buying huge amounts for oil. But today I read a report that the Chinese reserves are running. By the way, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी ह्या मुखार इंधन बचतीच्या कारणां खातीर आपूण हेलिकॉप्टराच्या जाग्यार रेल्वेन प्रवास करतलो अशें स्पश्ट केलां. मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी. राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है. मैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाएं. सभी शिक्षक और विद्यार्थी पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल, इलेक्ट्रिकल वाहन या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें. प्रशासन के सभी अधिकारी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाहक दत्तात्रय होसपळे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाची तोखणाय केल्या. देशहीत नदरे मुखार दवरून प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या आवाहनाक लोकांनी प्रतिसाद दिवचो अशें तांणी म्हळां. देशाच्या हिता खातीर उर्जा बचत ही सार्वजनीक जबाबदारी म्हत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें. The present war of West Asia is, we should not think that it is between two countries. Okay. So it is, the thing is, it is survival and occupation, some approach to the whole human life, the world view that I should be the master of everything. These wars are not going to finish the humanity, but definitely it will alter and it will have its influence on human life. राज्यांत पेट्रोल वा डिझेलाचो उणाव ना. गिरायकांनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करचें अशें आवाहन गोंय राज्य पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नरहरी ठाकूर हांणी केलां. संघटनेन आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी आखाती झुजा पयलीं गोंयांत जितकी इंधनाची पुरवण जाताली तितकीच अजूनय जाता अशें स्पश्ट केलें. सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्लास्टीक बाटल्यो आनी कॅनांतल्यान इंधन दिवपाक बंदी आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. आज क्रूड ऑयल अगर लेता है तो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करना पड़ता है.
तो अगर हम लोग कुछ बचा सकते हैं, थोड़ा पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं, तो इसमें हमारी फॉरेन करेंसी बच सकती है। ये एक संदेश है। दूसरा उनका ये भी संदेश है कि नॉर्मली, नॉट अभी इस टाइम पे नहीं, नॉर्मली भी हमको ये कहना ये चाहिए कि पेट्रोल और डीजल ये और 100 साल तक रहेगा या नहीं रहेगा ये भी मालूम नहीं। तो जितना कम अभी यूज कर सकते हो उतना ज्यादा देर तक हम यूज कर सकते हो। कोई शॉर्टेज नहीं है गोवा में, बिल्कुल पेट्रोल का और डीजल का कोई शॉर्टेज नहीं है। मैंने कल ही जो हमारा डेपो इंचार्ज है उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला 15 दिन का स्टॉक अभी है। और ये जो रिप्लेनिशिंग होता है शिप से, वो हर हफ्ते में एक शिप आती है। और हम गोवा में वैसे लकी है क्योंकि हमारे पास पोर्ट है, जो शिप चीपर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आने से हमको अच्छा भी पड़ता है। तामिळनाडून टीव्हीके पक्षाचे फुडारी जोसेफ विजय हांच्या फुडारपणाखालच्या नवनिर्वाचित सरकारान विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव जिखिल्लो। आयज जाल्ल्या भोवमत चांचणीत मुखेलमंत्री जोसेफ विजय हांणी मांडिल्ल्या प्रस्तावाचे वटेन 144 मतां पडली, जाल्यार 22 आमदारांनी विरोधांत मतदान केले। 234 आमदारांच्या तामिळनाडू विधानसभेत भोवमता खातीर 118 मतांची गरज आशिल्ली। एआयडीएमकेचे एस.व्ही. वेणुमणी हांणी सी.व्ही. षणमुगम हांच्या फुडारपणाखालच्या बंडखोर गटान टीव्हीके सरकाराक तेंको दिला। काँग्रेस आनी व्हीसीके पक्षान हाचे पयलींच मुखेलमंत्री विजय हांकां तेंको जाहीर केल्लो। भाजपाच्या 2 आनी पीएमकेच्या 3 वांगड्यांनी तटस्थ भुमिका घेतली, जाल्यार द्रमुक पक्षाच्या वांगड्यांनी मतदाना आदींच वेंचणुकेचेर बहिष्कार घातलो। पुडुचेरीन आयज एन रंगासामी हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। ते 5वे फावट मुखेलमंत्री जाल्यात। पुडुचेरींतल्या लोकभवनांत नायब राज्यपाल के कैलासनाथन हांणी एन रंगासामी हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। ह्या सुवाळ्यान भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन हेवूय हजर आशिल्ले। हालींच जाल्ल्या राज्य विधानसभा वेंचणुकेन रंगासामी हांच्या फुडारपणाखालच्या रालोआ आघाडीन 30तलो 16 सुवातो जिखून भोवमत मेळयल्लें। नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआय पंगडान नेटान तपास काम सुरू केला। आता मेरेन 24 परस चड दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात। सुमार 150 परस चड परीक्षार्थी, तांचे इश्ट आनी पालकांची चौकशी जाल्या। राजस्थानातल्या सीकर, अलवर आनी झुंझुनू ह्या वाठारांत पुलिसांनी व्हड कारवाय केल्या। परीक्षा सुरू जावचे पयलीं हरियाणातल्या एका मंचा मार्फत राजस्थानात प्रश्नपत्रिका धाडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। तपासान हो पेपर नाशिकांतल्यान एका मंचान काडिल्ल्यान मेळिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। मजगतीं ह्या प्रकरणात नाशिकांतल्यान ताब्यात घेतिल्ल्या शुभम खैरनार ह्या दुबाविताक ताब्यात घेवन सीबीआयचो पंगड नवी दिल्लीत रवाना जाला। तपासा खातीर सीबीआयचे वेगवेगळे पंगड वेगवेगळ्या राज्यांनी रवाना जाल्यात। नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणात सांगली जिल्ह्यातल्या मोटेवाडी गावात मार्गुबाई जात्रे मजगतीं व्हड दुर्घटना घडल्या। अचकीत आयिल्ल्या उटंगराच्या पावस आनी वाऱ्याक लागून एका घराची वणत कोसळिल्ल्यान अपघातांत 6 भाविकांक मरण आयले, जाल्यार 20 जाण जखमी जाल्यात। जात्रेक आयिल्ले हे भाविक पावसा पासून वाटोवपा हेतान वणटीच्या आडसाक उबे आसतना अचकीत ही वणत कोसळिल्ल्यान हो अपघात जाला। जखमीचे थळाव्या इस्पितळांत उपचार आनी मदत कार्य सुरू आसा। ह्या दुर्घटनेविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर दुःख उक्तायलां। सांगे मतदारसंघातल्या दाभाळ हांगच्या रस्त्याच्या वादान सांगेचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचो तक्रारदारान आस्पाव केल्ल्या कारणान सांगे पुलिसांत काळ गोंधळ जालो। फळदेसाय हांचे समर्थक पुलीस स्थानकाचेर वचून तांणी पुलीस अधिकाऱ्यांक जाप विचारली। पुलिसांकडे दाखल जाल्ल्या कागाळी प्रमाण आमदार फळदेसाय हांकां समन्स धाडिल्ले अशी म्हायती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली। फळदेसाय हांचे समर्थक आनी तक्रारदार हांचे मदीं शाब्दीक वादावादी जाली। उपरांत तक्रारदारान आपल्या कागाळेंतल्यान मंत्री फळदेसाय हांचे नांव वगळिल्लें। पुलीस स्थानकान हजर जाल्ल्या उपरांत खबराकारांकडे उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जर काय अतिक्रमण जाल्ले आसत जाल्यार आपूण चर्चा करपाक तयार आसा। गांवकाराच्या हक्का खातीर आपूण सदांच मुखार आसतलो, लोकांक न्याय मेळपा खातीर सदांच लढत रावतलो अशें ठाम मत फळदेसाय हांणी खबराकारांकडे उक्तायलें। म्हाका ह्या लँड ओनरान आपल्या एजंटाच्या मार्फत हांगा म्हजेर कंप्लेन फायल केली
आनी ते कंप्लेन फायल केली की हांवें रस्तो ताज्या हातून भितर ताजी प्रॉपर्टी वेस्ट केली आनी कितें केलें खुबश्यो चार्जीस म्हजेर लायले आनी म्हजेर हांगा कंप्लेन फायल केली म्हणून म्हाका गेले 3 दीस पोलीस स्टेशनाचेर परत परत येवचें पडटा. प्रत्येक जाण म्हणटा सुभाष फळदेसायचें नांव घालपाक जायना म्हणून. म्हाका सर्वेश बाब चिमल्यांनी फोन केलो आनी सांगलें सुभाष बाब तुजें नांव आमी काडटात. हांवें काडटात केन्ना आतां 3 दीस हांव पोलीस स्टेशनाचेर पावटी मारता आनी काडटात तें कंडिशनल अशें केल्यार तशें जातलें तुवें आमकां त्या लोकांक भायर काडपा खातीर सपोर्ट करपाक जाय. हांव कशें भायर काडपाक सपोर्ट करता. एखादे वेळी ताणें एनक्रोचमेंट केल्लो आसत जर जाय कायद्यान जाल्यार हांव म्हणलें त्या लोकां कडेन आमी बसुया उलोवया. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.